हावजींग बोर्ड न्हू ते पयलीं ते हावजींग बोर्डांतल्यान तेमी एक्वायर करतना तेमी सगळ्यांक प्लॉट केल्ले. ते म्हणटा आमी कुंकळकार काणकोणकार, ते कुंकळकार काणकोणकार म्हणजे गोंयकार जालें न्हय ते. ताका आमी सांगिल्लें आमी हाडयल्या आमगे ऑब्जेक्शन आहा कसलें आमगे ऑब्जेक्शन ना न्हू. मागीर तेमी फायल घायले कन्स्ट्रक्शनाचे तेमी आनी कोणेक ऑब्जेक्शन हाडप. ऑब्जेक्शन हाटाय न्हू कोणें कोणें हाटाय ऑब्जेक्शन. तें ऑब्जेक्शन आमकां चोवपा जाय ते फायल सारके आहले. तुमी फायल सारके आसतना लोकांक कितलें ऑब्जेक्शन दिलें म्हणटी हाडप आतां जायना न्हू. देखून ते हें कोन्न आमी तेगेले सेवन सांगिलां तुगे कितें कायद्यान आसा तें आपूण कोतो आनी जावपाकूच जाय न्हू. लोकांक घर ती आनी प्लॉट ते घेयलोले गव्हर्मेंटा कडेन. आमगे तर एकेडेमी म्हण आसलेली एकेडेमी आमगे कुंकळकारान हाडायली लोकांक घर आसलेली एकेडेमी कितें काय फुटबॉल एकेडेमी आनी एनआयटी म्हणून येयली. फुटबॉल अकादमी उरली ती त्याच जाग्यार येवपा आसली. त्याच जाग्यार येवपासलो न्हू ती. आमगे जोगी आल्या म्हण आसतना मिनिस्टर मागीर ती हावजींग बोर्डान ती दिवं ना. तेंकडेन वयली ती हावजींग बोर्डा कडेन आनी आतां सगलो लोक येयलो आपल्या प्रॉपर्टी. तो लोकांगे प्रॉपर्टी जाल्यार आमच्यान हाडपा जायना. तुमी कायद्यान आसल्यार दितले. कायद्यान आसल्यार दिवपाक जाय न्हू. कायद्यान सेव दितालो आमी कितें लागता ते सेवले. म्हाका तेमी सीपी म्हूण कॉपी टॅक्निकल न्हू म्हाका एक कॉपी केली तेमी. ते टॅक्निकल आहा इंजिनियर आहाय तेजे ते फायल पास करना टावन आहा मागीर आमगे सीओ आहा तेंगे हें आसा. आनी सीओच्यानी आनी कोणाच्यानी बिश्टी हाडप जायना लोकांक कायद्यान आनी कित्याक ती घरां लोकांनी. आनी मुगे जाल्यार ते सारकेले हांव कोणाले तूं पळोवना आनी ऑब्जेक्शन मुगे केन्नाय ना कोणाले घरांचे बरोबर. आज ह्या हावजींग बोर्डा पळय पंचायतींनी कुंकळी प्लॉट जे पळय बुकींग केल्ले ते सगळे आमी हांगा एक्शन जाल्ले आहा. गेली जवळ जवळ 21 वर्सां आमी सफर जाता. 2004 हे प्लॉट बूक केल्ले आमी वरियस डिपार्टमेंटाक वचून प्रेशर घालून ह्या वटेन त्या वटेन आमी सगळे एप्रुवल आलो की मेन सगळे आज फायनल एप्रुवल म्युन्सिपालिटी कडेन पावले आनी आमी नंतर फुडें आयले. एक आमकां कळून आयलें कितें तरी एक व्हिडियो व्हायरल जाला आनी कितें तरी नेगेटीव कितें तरी ताजेर मेसेज कितें गेल्या म्हणून ती खरी खबर वास्तुस्थिती किती आसा ती आमी आज सीओ फुडें गेले आनी सीओक सांगल्या आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिला आनी ताका जे डिफिकल्टी कितें आशिल्ल्यो ते आमी ती क्लॅरिफिकेशन केल्या आनी आमी अशी अपेक्षा करता की आमगेलो मुखार वयर जो प्रोसिजर आसा तो बेगीच्या बेगीन जावन आमकां प्लॉट आमकां ताब्याक मेळचे. तुमकां कोर्टाक कित्याक वचपा पडलें तुमकां? आमकां कोर्टाक कित्याक गेले की डिले जाले न्ही. डिले कित्याक जाता अशें म्हणून कोर्टाक वचपा पडलें. आमी सगळे गेले ना 4 जाण डिले गेले कोर्टाक गेले 4 जाण कळ्ळें न्ही. आतां 4 जाणांची ऑर्डर तेंची फावराक जाली सकयल्या कोर्टाक वयल्यान ती हायकोर्टाकय बी तेंच्या फावराक जाली आनी आतां तांकां दिला प्लॉट अलॉट करून ऑर्डर दिल्ली आसा. आमचें एकच इंटेंशन ज्या अर्थी जे 4 लोक जे कोर्टाक वचून शिकल्या त्या प्रमाणे ते आमचे प्लॉट एकूच सिग्नेचर आनी एकूच डेटीर बूक केल्ले तेन्ना आमकांय बी आमचे प्लॉट सायड बाय सायड अलॉट करचे अशें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला आनी सगळी ऑफिसां पळय आमी वचून सगळी आमगेलो रिक्वेस्ट मांडला. तुजें नांव कितें? प्रभाकर देसाय गुलाब देसाय म्हणटा. 2004 गोंय कुंकळी हावजींग बोर्ड जो जाता म्हूण आमी एप्लाय केल्लें आनी एप्लाय करता आसतना चड लोक आसलो पूण आतां प्रत्यक्षांत 38 लोक आहा. बऱ्याचशा लोकांनी मागीरच्या टर्माक ते पयशे घेतले परत घेतले. हांगासर कळोन येयलें की त्या वेळार की भायले लोक येतले आनी तो जागो भायले लोक गिळकृत करतले अशें म्हूण त्या वेळार ओपोज जातालो. NIT येतली आनी NIT ऑलरेडी येयली भायली NIT जाली आनी कितें तरी जातलें अशें म्हणून ओपोज केलो. राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जर येता नॅशनल प्रोजेक्ट जर येतालो जाल्यार थंय आमगे कसलो ऑब्जेक्शन नासलें. पूण ज्या जाग्यार आयज ज्या हावजींग बोर्डान ज्या जाग्यार जागो येयला थंय अनेक घरां म्हणजे अनेक प्लॉट जाले अनेक घर भायली लोकांनी येवन हिंग जाग घेवन मारले. आयज जे 28 लोक हावजींग बोर्डा कडेन जेणी 30% पयशे भरल्या आमचे फुड्यान ऑथॉरिटी लेटर आसा आनी हे 30% लोक हितून भितर देसाय नायक सगळे म्हणजे गोंयकार नीज गोंयकार जे जाला गोंयांक मरतले गोंय अशा गोंयकारांकच हांगासरले कांय तथाकथीत लोक त्या वेळार अपोज करतले. आतां कोण अपोज करता तें खबर ना पूण चीफ ऑफिसरान एक सांगलां की जर कायद्यान लिगली जर आसत आनी आमी हे सगळे लोक जेन्ना कोर्टाचें सगळें प्रकरण जाता CMा फुडें गेले CMान प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडच्यान डिटेल मागून घेवन ही फायल मुखार वयल्या. आयज शिवोनूय तें सांगलां तुमगे बरोबर आसले आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना आपूण तांचे फुड्यान उलोवन तुमगे हावजींग बोर्डा हें करता. पूण हांगा जे कोण
हावजींग बोर्ड 28 लोक एप्लाय केला आनी ज्या मनशान 28 लोक ते नीज गोंयकार आनी काणकोणकार आनी कुंकळकार एकटोय भायलो ना. तो तुम्ही दिवची म्हणून मागता. सो आमी आयज चेअरपर्सन आनी सीओक NOC ताबडतोब दिवची अशी आमी रिक्वेस्ट केला, हंबल रिक्वेस्ट केला. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत.